गोयचे सुपूत आशिल्ले बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर आणि मंगळारा शिरगांवां श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले। राज्यपाल आल्लेकर अंदू श्री लयराई देवीच्या जात्रे दिसा शिरगांवां पावूंक नाशिल्ले, मात लयराई देवीचेर खूब श्रद्धा आशिल्ल्यान तांणी मंगळारा शिरगांवां वचून देवीचो आशीर्वाद घेतलो आणि समेस्त जनतेचे कल्याण आणि राखण करची अशी मागणी केली। लयराईच्या दर्शनाक म्हणून आज आयिल्लो। 12 तारखेक पंचमीक जात्रा जाली, पण त्या दिसा हांव पावूंक ना। आता फुडले आनी 5 दीस आसात, म्हणटकच बिहारच्यान मुद्दम देवी लयराईचें दर्शन घेवपाक येयलो। दर वर्सा न चुकता येता हांव। जात्रे दिसा जर पावूंक ना जाल्यार कौलांत तरी येताच। देवीची कृपा आमचेर सदांच आसा। आमच्या घराण्याचेर, खास करून म्हाजे वडील, म्हाजे आजोबा हे सगळे धोंड आसले हांगासर आनी अनेक वर्सां तांणी देवीची आपल्या पद्दतीन सेवा केली। हांव एक हांगा दर्शनाक येता देवीच्या पांया कडेन म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन, आनी तिचो आशिर्वाद आसचो अशी एक प्रार्थना करता। प्रार्थना केन्नाच वाया वचना देवीच्या पांया कडेन केल्ली। केवळ आमच्या घराण्याचेंच न्ही, तर गांवांतल्या सगळ्या लोकांचें तिणी सदांच बरें केल्लें आसा आनी आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांचेर तिची कृपा दृश्टी आसा। ताका लागून गोंयांत अनेक बऱ्यो गोश्टी घडत असतात। अशीच तिची कृपा दृश्टी आमच्या सगळ्या समस्त गोंयकारांचेर उरची, तीच देवी कडेन प्रार्थना केली।